दीस शुक्रार एप्रिलाची 25 तारीख 2025. पहिले वचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 4 वळ 1 तावन 12 पर्यंत. पेद्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक, देवाळाचो कारबारी आनी सादुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजूतय मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात फालें जायसर बंदेन दवरले. तरी तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो चड उणें 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुआंव आनी आलसेंद्र आनी श्रेश्ठ याजकांच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुआंवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तेवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सदनां करतात. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केलेल्या नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हणून तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून काण्ण उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळोवंक साद दिना, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें, देवाचें उडोपकार. कीर्तन 118 1 तावन 2 आनी 4, 22 तावन 24, 25 तावन 27 ए पर्यंत. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाखाणून म्हणू, ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. सर्वेस्वराची भक्त करतली म्हणू, ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी थटक्क जाता. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सोम्या कर सुखेस्त. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देवस आमचो उजवाड. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. दीस हो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी पावया. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांज जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 21 वळ 1 तावन 14 पर्यंत. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर
जेजू परते आनीक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणटात तो तोमास, गालिलियाच्या काना शहराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगता आशिल्ले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगता येता. अशें भायर सर ते दोंडीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आशिल्लो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हणून तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हणून ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीनच तो सोमी म्हणून सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पागतना काण दवरले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरले जाळ वडीत दोणीचेर पाटी येयले. तडीतावन ते चड पयस नातले. चड उणें 200 हातभर जायत. तडीर देवन तस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली. आनी थंय उंडोय आशिल्लो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां दर्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोंडीर सोडून जाळ तडीक व्होण हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आशिल्ल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसूनय जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमीनच म्हणून ते जाणा आशिल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो हें 3रे फावटी. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या मरणा वरवीं कंगाल जाल्ल्या शिसांक तांच्या मूळ कसबाक पाटी वेचें सोडल्यार दुसरी वाट नातली. देखून मासली पागचे वृत्तेचे ते परत मासली पागोवंक भायर सरतात. 3 वर्सां आपले वृत्ती सोडिल्ले परत मासली पागोवंक वताना तांकांय कश्ट मारले. जेजूचो उडास आनी ताचे ती ताणें देखिल्लीं स्वप्नां तांकां आनिकी दोसून आसतली. ह्या वरवीं मासली पागतना एकाग्रता सांबाळूंक तांकां साध्य जालें ना. देखून इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हणून जेजून विचारतना कांय ना म्हणून तांणी जाप दिल्ली. जेजूची वळख तांणी धरूंक नातली, तरी ताच्या उतरांक पाळो दिवन परत जाळ उडयल्या वेळार तांकां मेळिल्ली मासली पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूची वळख धरूंक पावता. तितल्यार तांची पुरासाण, एकसुरपण, बेजाराय एकाच साणें मायक जाता. परत तांचो भरवसो जिवो जाता. जेजू सोवें आमच्या जिविता पयणाक सरी केल्यार आमकांय नवो भरवसो मेळटा. जिवितांत पुरासाण, एकसुरपण, खंत बेजाराय भोगचें सामान्य. सक्टांनी म्हजो हात सोडला म्हणलें चिंता पिवचे सन्निवेश सबार. पूण ह्या सर्व भोगणा मदें जेजूचें येणें तूं आशेताय तर खंडीत तो तुका निराशी करचो ना. सर्व तुजी नकारात्मक चिंतना, भोगणा खिणा भितर तो संतोषाक बदलतलो.